सेमिनारींत भितर सरपाची आपली खुशी आग्नेल आपल्या सांगात्यांक घडोयता. ताचे इश्ट मित्र सेमिनारीच्या फुडल्या जिविता वयर आग्नेला थंय बारीक माहिती घेतात. आग्नेल आपल्या भावा भयणीक पाठ करून सेमिनारींत रिगूंक वेता. इश्टा मित्रांनो म्हज्या सुपुल्या आतां हांव वेता पाद्री जावंक वेता. देवा मुखार तुमचो दूत हांव जाता. वयर काडटना तुमचे आनी अंजुना. सायबी माय करतली तुमचो सांबाळ. दाखयतली तुमकां देवाची वाट. बरो हांव येयन तेन्ना तुमचे मुखार. घेवन येतलो तुमकां एक नवो रुखार. तुमचेच चिंतलो. देवाक मागणें म्हणटलो. मोग सोंसणीकाय ओत्मीक क्रेस्काय सुटयेन येतूच तुमकां वांटलो. मोग सोंसणीकाय ओत्मीक क्रेस्काय सुटयेन येतूच तुमकां वांटलो. इश्टा तूं आमकां सोडटलो. आतां शेरमांव कोण सांगतलो. आमच्या म्हाज्या इश्टाक तुज्या येताना कितें हाडटलो. आमच्या इश्टाक तुज्या येताना कितें हाडटलो. तुमचेच चिंतलो. वर्सान म्हज्या दोंबडीन आसो. आठोवंक उपकार
जेजू रुपकार घेऊन येतलो तुमचे पासोन आठो रुपकार जेजू रुपकार घेऊन येतलो तुमचे पासोन सोगल्यान सारकेंच वांटला ताणें तोशेंच माय भाय पयस फुडारी हे देवाचेंच आपोवणें कसलोय वावर ल्हानपणाचो साठून भोगती प्रमाणेपणाचो आपोवण्यांचो करून नेचो मोल होच तो खरो अर्थ जिणेचो आपोवण्यांचो करून नेचो मोल होच तो खरो अर्थ जिणेचो